आम्ही आता सध्या भिरोंडा पंचायत क्षेत्रांत अडवयच्या गावात भटवाडी ह्या जाग्यार आम्ही आसा आणि ही परिस्थिती आयज पळयल्यार म्हादय नदीच्या पात्रांत सबंद पावसाचो रुद्रावतार जाल्ल्या कारणान सबंद हे हांगा ही परिस्थिती उद्भवलेली आसा आणि सबंद सृश्टीचो नाश आमच्या सबंद ह्या घरांचो सगळीं घरां पडोन सगळें नाश जाल्लो आयज परिस्थिती हाताभायर गेल्लेली आसा। पावसाचो थैमान पावसान घातलेलें असल्या कारणान म्हादय नदीच्या पात्रांत सबंद उदीक भरोन पाडेलीचो भाग अडवयचो भाग आणि हे भटवाडी जो गांव आसा अडवयच्या गांवांत तेंची सगळीं घरां ही जमीनदोस्त जाल्ली आसा आणि आयज हाहाकार माजलेलो आहा ह्या घरांत। आयज रावतलो जाल्यार तांकां जागो ना, खातलो जाल्यार परिस्थिती ना। सकाळ पासून सकाळच्या 6 ते 5 वरां पासून अशेंच सतत धुवाधार पावस चालू असल्या कारणान ही सगळी परिस्थिती तेंची पूर्वीची घरां सगळी जमीनदोस्त जावन हाहाकार माजलेलो आहा ह्या भागात। आणि हेचेर लक्ष घालून कलेक्टर आमचे मामलेदार आसा, आरोग्य मंत्री आसा, तेंच्यांनी विशेषतरेन लक्ष घालून ताबडतोब हांगा धांव घेवची तेंच्यांनी आणि लोकांक सहकार्य करची ही आमची अशी तुमकां विनंती आसा कळकळीची।